ಆತ್ಮನೇ ಏಕ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಏಕ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಶು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಶು ರಾಜನಿಗೆ Alleluia, 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 Alleluia. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆರೋ ಪ್ರಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆರೋ ಪ್ರಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಏಕ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಶು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸುರಾಜನಿಗೆ Alleluia, 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 Alleluia. ಸಾವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ ಸಾವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇವ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಲಿ ನೀನು ಇಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ
ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಏಕ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा ह्या सकाळींच्या वेळार तुझे आराधन करूंक आमी तुझीं भुरगीं ल्हानां व्हडां सांगाता तुझे समकार आसांव आमचेर तुज्या पवित्रत्म्याच्या कृपेचो शिवोर वोत आमकां तूं पवित्रत्म्याच्या सक्तेन भर हो थोडो वेळ तुजे सांगाता करसूंक सगळ्या काळजान मोनान आत्म्यान सक्तेन तुजी स्तुती करूंक तुजें भजन करूंक तुजें जिवीत दिवचें उतर आयकूंक आनी ह्या मुखांतर आमचें जिवीत आनीकी सडीत बागेवनपणान जिवोवच्याक आमकां तुजो आदार लाभय आमचें थंय आसचें बें भिरांत पुडाराची कंथ सर रितीचें निरासपण सोमिया आमी तुज्या हातांत समर्पून दिता आमकां बोरवोशाची मनशां तूं कर आमचे सांगाता तूं राव आमकां तूं राख आमकां तूं सांबाळ आमचें जिवीत सदांच तुज्या कृपेन वाडोवंक आदार दी हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दया करून बसा मोगाच्या न्हू सोमियाची स्तुती करच्याक आमी व्हडा संतोशान हांगासर आसां आमचे पैकी कोणूच बेजारा येनात कित्याक म्हळ्यार आमी सोमिया सांगात आसां सोमिया सांगात आमी आसतना आमी बेजार पावची गरज ना कित्याक सोमींच आमचो संतोश सोमींच आमचें समाधान सोमींच आमकां आदार दिता तर त्याच सोमिया थंय आमी विश्वासी रावया थोडो वेळ सोमियाची स्तुती करया त्याच सोमिया सांगाता करसूंक आमी प्रयत्न करया ताबोर पर्वतार थंयसर जेजूचें दैवीक दर्शन भोगुल्लें ताचे मोगाचें शीस म्हणले सोमिया आमी तुजे सरशीं आसचेंच कितल्याकी बरें वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सोमिया सांगात आसचें कितल्याकी बरें सोमिया विशांत चिंतचें आनीकी बरें सोमियाच्या वाटेन चलचें भोव बरें तर हो थोडो वेळ सोमिया सांगाता करसूंक सोमियाच्या मोगाचो अनुभव सोमियाच्या काकुळतीचो अनुभव आमच्या जिवितांत करूंक आमी प्रयत्न करया आमची जबाब अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू उंड्या रुपार आमचे मुखार रावुल्ले खातीर येवकारिस्तांत आमच्या काळजांत आयिल्ले खातीर पवित्र सक्रामेंतान दीस आनी रात आमचे खातीर रावुल्ले खातीर क्रिस्ती जिवीत सुरवात करच्याक पवित्र स्नान वर्तें देणें जावन दिलेले खातीर पवित्र स्नानान देवाची भुरगीं जावचें भाग आमकां दिल्ले खातीर पवित्र स्नानांत आमकां धुवन नितळ केल्ले खातीर पवित्र स्नानांत आमकां पवित्र सभेचे सांदे केल्ले खातीर
पवित्र स्नानाद्वारे तुझ्या दैविक जिवितांत वांटेली जावंक फावो केल्ले खातीर तुझ्या जिवान आमकां बरच्या येवकरिस्ताच्या देण्या खातीर बावार्थान घट करच्या क्रिस्माच्या संस्कारा खातीर पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर बावार्थांत वाडोवंक कुटुंबाचें देणें दिल्ले पासोत क्रिस्ती जिवीत जोडूंक कारण जाल्ल्या आवय बापूय पासोत बावार्थाच्या जिविताचें रक्षक जावन दिल्ल्या पोदोरणांनी मोदोरणी खातीर आमकां पवित्र स्नान आनी संस्कार दिवच्या याजकां खातीर आमच्या बावार्थी जिविताचें पोशण करच्या पवित्र सभे खातीर आमकां बावार्थ शिकयल्ल्या सर दोतोरणीच्या शिक्षकां खातीर बरो वाडो आनी पिरगस कुटाम आमकां दिल्ले खातीर क्रिस्ती जिविताक सांगाती जावन भाऊ भयणी आनी सैऱ्यांच्या देण्या खातीर आमकां निरंतर सांगात दिवच्या मोगाळ इश्टां खातीर तुज्या निरंतर मोगा आनी सांगाता खातीर मौनपणी आमचे उले अर्गां उले जेजूक भेटोवन दिवया आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जेजून जायतें बरेंपण केलां बरेंपणाचो दातार जेजू आमचे सांगाता आसा तर ताचो उपकार बावडिया काळजाच्या गुड्डाये तावन आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया उपकारी मोनाचे आमी जावया ताच्या हजारपणांत सदांच रावोंक प्रयत्न करया सोमियान आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण नियाळन ताका आमी अर्गां दिवया हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू मूज काळजा हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजा हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू म्हज्या काळजा हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू काळजा हांव जय जय म्हणटा जेजू 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 म्हज्या काळजा हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू काळजा हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू म्हज्या काळजा हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू काळजा तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू म्हज्या काळजा तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू काळजा मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो देवाचो प्रेरकत्मो आमचे थंय आसा पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर पवित्र त्रिंदादीक आमी स्विकार केला आनी तिंदादीचो तिसरो जण पवित्र करणार पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा ताच्या कृपेन तो आमकां भरता आज थोडो वेळ त्या
पवित्रात्म्या विशांत आमी नियाळ करतले हांव तर तस्सो पवित्रात्मो आमचे थंय देवोन येवं दी म्हूण खालतेपणी मागया तो पवित्रात्मो आमचे थंय आमकां कुरपेन बरोवन दी त्या पवित्रात्म्याचो सांगात आमी सोदूंक आयच्या दिसा प्रयत्न करया सर्वांनी दिंबी घालचें आनी ह्या वेळार देवा पवित्रात्म्याची मजत आमचेर आमच्या कुटुंबा जिविताचेर मागया तस्सो पवित्रात्मो सताचो आत्मो ताच्या आपोस्तलांक धैर्यान भरिल्लो तांचे जिवीत नंदान गेल्लो तस्सो पवित्रात्मो आमचे थंय येवं दी म्हणून कालतेपणी ह्या घडये आमी मागता आसतना त्या पवित्रात्म्याक आमचे मदें स्वागत करन गावया गीत दैवी कुरपेच्या आत्म्या बेगिनस देवोन ये तुमच्या बुकांत व्हडल्या बुकांत पान 28 ह्या वेळार हांव तुमचेर पवित्र केल्लें उदक शिंपटायतलो व्हडा मोगान पवित्रपणान त्याच पवित्रात्म्याक आमचे मदें आमी आपोवया दैविक कृपेच्या आत्म्या बेगिनस देवोन ये दैविक कृपेच्या आत्म्या बेगिनस देवोन ये वेगिये लागिये कुरपेन बरोवंक ये वेगिये लागिये कुरपेन बरोवंक ये दैविक कृपेच्या आत्म्या मोगान बरोवंक ये दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान बरोवंक ये वेगिये लागिये मोगान बरोवंक ये वेगिये लागिये मोगान बरोवंक ये दैविक सक्तेच्या आत्म्या सक्तेन बरोवंक ये दैविक सक्तेच्या आत्म्या सक्तेन बरोवंक ये वेगिये लागिये सक्तेन बरोवंक ये वेगिये लागिये सक्तेन बरोवंक ये दैविक उसवाड आत्म्या उसवाड पांकोवंक ये दैविक उसवाड आत्म्या उसवाडान बरोवंक ये वेगिये लागिये प्रकाश पांकोवंक ये वेगिये लागिये प्रकाश पांकोवंक ये दैविक शब्दाच्या आत्म्या जाणवयन बरोवंक ये दैविक शब्दाच्या आत्म्या जाणवयन बरोवंक ये वेगिये लागिये सोलोन मोरोवंक ये वेगिये लागिये सोलोन मोरोवंक ये जीवित दिवच्या आत्म्या जीवित बरोवंक ये जीवित दिवच्या आत्म्या जीवित बरोवंक ये वेगिये लागिये जीवित गोयंक ये वेगिये लागिये जीवित दिवंक ये सतानिदेच्या आत्म्या सत्सिकोवंक ये सतानिदेच्या आत्म्या सत्सिकोवंक ये वेगिये लागिये नितीन सोलोवंक ये वेगिये लागिये नितीन सोलोवंक ये हालेलुया 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 अर्गान जेसू ओगलाप जेसू स्तुती जेसू आराधन जेसू वंदन जेसू जय जय जेसू आराधन जेसू महिमा जेसू स्तुती जेसू वंदन जेसू जय जय जेसू हालेलुया 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 दयाकन बसा मोगाच्या नो देवाचो पवित्रत्मो आमकां चलयता आमच्या जल्मातावन मरणा पर्यंत आमच्या सांगाता सदांच आसचो पवित्र आत्मो देवान एक देणें जावन दिल्लें आमच्या पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर
तो पवित्र आत्मो आमचें जिवीत पवित्रायन चलयता. आमची जिणी कशी जिये जाय म्हणून तस्सो सताचो पवित्र आत्मो आमकां शिकोवन व्हरता. तर त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन आमचें क्रिस्तांव जिवीत हर एका दिसा जियोंक आमकां हर एकल्याक आपोवणें आसा. तर ह्या पवित्र आत्म्याक दिल्ल्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. त्याच पवित्र आत्म्या थंय आमी विश्वासी रावोंक, पवित्र आत्म्याच्या कृपेन, पवित्र आत्म्याच्या देणयांनी आनी पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आमचें जिवीत जियोवच्याक हर एक दिसा हांव आनी तुमी प्रयत्न करया. केदाळ आमी आमच्या जिणयेन कितें उणेंपण आसा तेदाळ आमी त्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय आपयल्ल्या वेळार, स्वागत केल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत कितें उणेंपण आसा तें सगळें देवाचो पवित्र आत्मो आमकां भर्ती करून दिता. ही पातयेणी वो बरवोसो आमचे थंय सदांच आसोन दी. जेजूच्या मिसांवान दी त्या पवित्र आत्म्यान सांगात दिल्लो आनी तस्सो पवित्र आत्मो आमकांय सांगात दिता. आमी एकसुरे न्हय, आमी अनाथ न्हय, तो पवित्र आत्मो आमचे थंय सदांच आसा म्हणलें आमी वळखून घेवंक प्रयत्न करया. कोणें आमकां सांडून घाल्या रे, हांव तुमकां सांडून घालिसो ना म्हणून त्याच जेजून आमकां सांगलां. सर्गाक सोडून वेच्या पयलें ताच्या आपोस्तलांक ताणें पवित्र आत्म्याच्या देणयाची बरी खबर दिली आनी तो तांकां म्हणालो, हांव तुमकां अनाथां बरी सोडवेसो ना, बगार म्हज्या प्रेरक आत्म्याक तुमकां धाडटलो. आनी तो प्रेरक आत्मो तुमचे थंय आयिल्ल्या वेळार जें कितें हांवें तुमकां शिकयलां तें सगळें तुमच्या उडासा काडटलो आनी तुमी म्हाका साक्षी जातल्यात अशें म्हणून जेजून सांगलें. तर त्याच पवित्र आत्म्याची ससाई आमी येदोळूच मागली. तसो पवित्र आत्मो आमकां आमच्या हस्कतकायेंत सोलोवन व्हरता म्हणलें आमी समजोवंक प्रयत्न करया. एक आवय तरी आपल्या भुरग्याक सांडीत, पूण हांव बिलकूल सांडिना म्हणून सर्वेस्पोर देवान सांगिल्लें आसा. आनी तस्सो सर्वेस्पोर देव ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां सांगात दिता. तर ह्याच बोगणांनी बरयल्लें गीत, हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना म्हूण आतां आमी गावया. तुमच्या व्हडल्या बुकांत पान 50 संसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका, हर मनीस तुका करितना तरी आनंदूय म्हाका. हो संसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका, हर मनीस तुका करितना तरी आनंदूय म्हाका. हांवेचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला, हांवेचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. आतां म्हज्या तुजें नांव लिखलां, नांव तुजें लिखलां. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका, हर मनीस तुका करितना तरी आनंदूय म्हाका. सांडीत की एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या, सांडीत की एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या. आवय सांडीत तरी हांव सांडिचो ना, हांव सांडिचो ना. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका,
हर मुनीस तुका करिताना तरी आनत नाही म्हाका हो संसार तुका सांडीत तरी हांव सांगसोना तुका हर मुनीस तुका करिताना तरी आनत नाही म्हाका. देवाचे उतर आयकोंक उबी रावात. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 14 वळ 15 तुमी मुजो मोग करतात जाल्यार मुझे उपादेस पाळतेल्यात. तो वळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी वो तुमचे सगळें सदांकाळ रावतलो. तस्सो तो सताचो हत्मो संवसार ताका घेवंक सकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखाय ना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. हांव तुमकां अनाथां बरीं सोडून वसाना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळयोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात. हांव म्हज्या बापा थंय तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हणून त्या दिसा तुमी समजतल्यात. म्हजे उपादेस घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवें ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. देवाचे उतर घे. वखणी तुका क्रिस्ता. बसा. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, मनशा कुळाक देवान दिल्लें वर्तें देणें जेजू क्रिस्त. वैमो मनशा कुळाक देवान दिल्लें वर्तें देणें जेजू क्रिस्त. तें वर्तें देणें त्याच जेजू क्रिस्तान मनशा कुळाक दिल्लें अनेक देणें ताचोच पवित्र आत्मो. हो संवसार सांडून वेच्या पयलें ताणें ताच्या आपोस्तलांक सांगलें हांव तुमकां अनाथां बरीं सोडून वेचोना. बगार म्हजो प्रेरक आत्मो सताचो आत्मो जिवीत दिवचो आत्मो तुमचे थंय हांव पाठयतलो आनी तो तुमकां सगळें शिकयतलो. म्हजी वाट तो तुमकां शिकयतलो म्हणून जेजू म्हणालो. देखून जेजू सांगता आमकां तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेस पाळतेल्यात. आमी मोग आसल्यार मात्र खंयचेंय करूंक साध्य जाता. आमकां मोगच ना जाल्यार आमी देवाचे उपादेसी पाळीनाव पाळटाव गे. इस्कलाकेचीं भुरगीं आज राजा आसात जाल्ल्यान हांगासर आयल्यांत. तांकां इस्कलांत जर तांकां मस्त सब्जेक्ट शिकयतात जर भुरग्यांक त्या सब्जेक्टा वयर मोग आसा जाल्यार कितलो तो सब्जेक्ट कश्ट जाल्यार ते शिकचे प्रयत्न करतात. जर तांकां त्या सब्जेक्टा वयरच मोन ना जालें जाल्यार ते कश्टच म्हणून वळखून काडून घेतात. तशेंच आमच्या जिवितांत जर देवा थंय त्रिएक देवा थंय आमकां मोग आसा जाल्यार आमी सदांच ताचे उपादेस पाळटले. हांव जर तुमी म्हजो मोग करशात जाल्यार मोग करतात जाल्यार तुमी म्हजे उपादेस पाळा म्हणून सुवार्थेंत आमकां आयकूंक मेळटा. मोग करचो म्हळ्यार कितें ताचे उपादेस पाळचे. मोग करचो म्हळ्यार उपादेस पाळचे. जर आमी उपादेस पाळता जाल्यार आमी ताचो मोग करता म्हणलें स्पश्ट जाता. जर हांव आनी तुमी उपादेस पाळिना जाल्यार आमी ताचो मोग करिना म्हणून अर्थ. मोग करता म्हूण सांगता जावंक पुरो उतरांनी पूण यथार्थपणी आमी देवाचो मोग करिना म्हणलें आमी समजून काडूंक जाय. देखून जेजू आमकां सांगता म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेस पाळतेल्यात. तो हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो. पळया एकाक एक पुराक जावन आसा. पयलें आमी मोग करी जाय. मोग केल्यार आमी उपादेस पाळटा. उपादेस पाळल्यार आमकां सताचो आत्मो आमचे थंय येता. ते उपादेस पाळूंक जेजूच्या कृपेन वाडोवंक तस्सो सताचो आत्मो आमकां आदार दिता. तर त्याच पवित्र आत्म्या विशांत इल्लेशें समजोवंक आयच्या दिसा आमी प्रयत्न करया.
आमी साबार पोवटी हेर संगती विशांत जायतें समजोणी जोडटा पूण पवित्र आत्म्या विशांत आमी उलोवचें बारी उणें वय मो पवित्र आत्म्या विशांत उलयचें जाल्यार आमच्या पिरगजींत क्रिस्माचो संस्कार आसा जंय न्ही क्रिस्माच्या संस्कारा मुखांतर पवित्र आत्मो आमचे थंय येता पवित्र स्नानांत मेळिल्लो बावार्थ क्रिस्माच्या सक्रामेंता मुखांतर आनी कितो दोडतो जाता जेजूच्या कुरपेन वाडोवंक पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता तर तसो स्वताचो आत्मो मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयच्या सुवार्तेंत आमकां आयकल्ले प्रमाणे तो मजतदार जावन जेजून आमकां दिला देखून ही जेजून जल्माक हाडिल्ली पवित्र सभा पवित्र आत्म्याच्या आदारान ती बळादीकपणी मुखारून वचून आसा देखून पवित्र आत्मो पवित्र सभा चलयता पवित्र आत्मो आमचें जिवीत सोलून व्हरता आनी इजाइया प्रवाद्याच्या ग्रंथांत अध्याय 11 वळ 1-2 आमी पवित्र आत्म्याच्या 7 देण्या विशांत वाचता आमच्या क्रिस्माच्या दोतोणी वेळार आमी शिकिल्ल्या पवित्र आत्म्याची 7 देणी खंयची ती 7 देणी कळीत आसा गे कळली म्हाका ऐकना व्हडणी हांव सांगता जणवाय समजोणी गिन्यान बूद देवबिरांत न्ही समालोचन सकत आनी भक्त जावंक पुरो ही 7 देणी पवित्र आत्म्यांत आमकां येवची ही 7 देणी आमच्या आदाराक पवित्र आत्म्यान दिवची जावन आसात जणवाय पयिल्लें देणें 7 देण्यां पैकी पयिल्लें देणें जावन आसा जणवाय समजोणी गिन्यान बूद भक्त देवबिरांत आनी घटाय ही 7 देणी पवित्र आत्म्यांत आमकां येतात त्या 7 देण्यां सांगाता 12 फळां पवित्र आत्म्यांत आमकां मेळटात ह्या विशयांत आमी सांत पावलो गालातकारांक बरोवन सांगता अध्याय 5 वळ 22 आनी 24 म्हणसर थंयसर आमकां पवित्र आत्म्याच्या फळां विशांत वाचूंक मेळटा ही खंयचीं फळां माया मोग पळय पयिल्लें आसा थंय माया मोग देखून पवित्र आत्म्याची 12 फळां आमकां अशें वाचूंक मेळटात मोग संतोश समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेपण उदारपण बोळेपण विश्वासीपण माणसुगी मीत आनी निस्कळपण ही जावन आसात पवित्र आत्म्याची 12 फळां देखून पवित्र आत्मो स्वताचो आत्मो आमकां ताच्या 7 देणयांनी आनी ताच्या 12 फळांनी आमचें जिवीत कुरपेन तो भरता तर आमी सदांच ही देणी दिल्ल्या पवित्र आत्म्याक अर्गां दी जाय ती पवित्र आत्म्यान दिल्ली ती देणी सगळ्यांच्या आदाया पासो जावन आसात ती आमकां दिल्यान जाल्यार ती आमच्या स्वार्था खातीर न्हय पळय मो पवित्र आत्म्यान आमकां दिवची ती 7 देणी आमच्या वैयक्तीक बरेपणा खातीर मात्र न्हय ती समुदायाच्या बरेपणा खातीर म्हणून आमी सदांच उडास दवरी जाय सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 12 वळ 7 आमकां सांगता हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदाया पासत दिल्यांत पळया एकल्या खातीर न्हय सोमेस्तांच्या समुदायाच्या बरेपणा खातीर ती 7 देणी दिल्यांत देखून ती देणी आमचे थंय आसात वय पूण त्या देणयांचो हांवें आनी तुमी बरो प्रयोग करी जाय मागण्याच्या स्पिरितान बरोवन आमचें जिवीत जियेल्ल्या वेळार मात्र त्या देणयांचो आदार आमकां मेळटा त्या देणयांनी बरोल्लें आमचें जिवीत जियोंक आमकां साध्य जाता कशें आमी पळयता मोबायल चार्ज करना जाल्यार मोबायल वर्क जायना न्ही मोबायलाची बॅटरी ते दाळा आमी चार्ज करनंत आसा जाय देखून आमकां हर एकल्याक पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर 7 देणी 12 फळां पवित्र आत्म्यांत मेळ्ळ्यान म्हूण आमी ताचो बरो प्रयोग करिना जाल्यार ती चार्ज करनातल्या बॅटरी बरी खंयच्याकी उपकाराक पडनात ती आमी आमच्या भावार्थाच्या जिविता मुखांतर संस्काराच्या जिविता मुखांतर ती दिसपट तें चार्ज करूंक प्रयत्न करी जाय आमच्या बऱ्या जिविता मुखांतर आमच्या बऱ्या उलोवण्या मुखांतर आमच्या भाग्यवंतपणाच्या जिविता मुखांतर ती देणी सोमयान आमकां दिल्ली
हर एका दिसा जियोंक हांवें आनी तुमी प्रयत्न करीत जाय. त्या दाळा मात्र त्या देण्यांचो बरो प्रयोग करूंक आमकां साध्य जाता. देखून साम पावल कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 12 ओळ 3 आमकां सांगता. कितें सांगता? साम पावल कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 12 ओळ 3 आमकां कितें सांगता? पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणी मनीस जेजूस सोमी म्हणून सांगूंक शकना. पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणूच मनीस जेजूस सोमी म्हणून सांगूंक शकना. वय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जर जेजूक आमी सोमी म्हणून वळखून घेता जाल्यार तेंय आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें. पवित्र आत्म्यान आमकां आदार दिल्या शिवाय पवित्र आत्म्यांचो आदार ना जाल्यार आमी जेजूक वळखूंक शकना. पवित्र आत्म्यांचो आमकां जेजूक सोमी म्हणून उलो मारूंक आदार दिता. देखून सदांच त्या पवित्र आत्म्यांतय आमी विश्वासी रावूंक आमी प्रयत्न करया. साम पावलो तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 1 ओळ 7 आमकां सांगता. कोणाक कळीत आसा गे? कळीत आसली सांगा. साम पावलो तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 1 ओळ 7. कोणाक कळीत आसा पळया? इल्लेशें कळीत आसा गे? पळया, आमची एक बाई सांगून आसा थंय तावन फाटल्यान, देवान आमकां बियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवून तूं मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. आमी सांगता म्हणया, देवान आमकां बियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवून तूं मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. हे केदाळाय उतर आमच्या मोतींत आसा जाय, आमच्या तोंडार केदाळाय आसूंक जाय. परत आमी सांगया, देवान आमकां बियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवून तूं मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बरोल्ली आमी कशें जिये जाय? धैर्यान जिये जाय. ह्या जिवितांत आमकां साबार पंतावनां आसात, पिडाशिडा आसात, कश्ट आसा, समस्या आसात. ते सगळें आमच्या सोमयाक बरें कळीत आसा. जेजूक समस्या नातल्ले गे? जेजूक कश्ट नातल्ले गे? जेजूक पंतावनां नातल्ले गे? आसल्लीं, आमच्या की सडत आसल्लीं. कुरीसच ताच्या दोळ्या मुखार आसलो. पळया केदें व्हडलें पंतावन. पळया, जेजू ह्या संवसाराक येता आसतनाच ताच्या दोळ्या मुखार ताचें मरण आसलें. आमकां आमच्या दोळ्या मुखार मरण ना न्ही गे? ह्या संवसारांत आमी जियेता. एक दीस आमकां हो संवसार सांडून वचोंक आसा, पूण आमी त्या विशयान चड कितें म्हणटात बेजारायन आसूंक नजो. कित्याक देवाचें देणें जिवीत. पूण जेजूच्या दोळ्या मुखार ताचें मरण नासलें. देखून फामाद बिसायब फुलटांचे शीन अमेरिकाचो बिसायब, तो लायफ ऑफ क्रायस्ट, जेजूचें जिवीत म्हणल्या बुकांत अशें बरयता, ह्या संवसाराक आयिल्लो हर एक व्यक्ती जियोंक आशेता जाल्यार देवाचो पूत जाल्लो जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो मरोंकूच म्हणटा तो. म्हणजे कुर्साचें मरण ताच्या दोळ्या मुखार आसलें. देखून तें पंतावनाचें जिवीत जियोवच्याक देव ताच्या पुताक ह्या संवसाराक धाडटा. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमकां त्याच जेजून ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र आमच्या काळजा मनांत एक धैर्याचो आत्मो घाला. देखून आमी केदाळाच निराश जावचें न्हय, कंगाल जावचें न्हय, भिवकुरे जावचें न्हय आनी शेळमोडेय जावचें न्हय. तसो बिसायब आमकां सांगता, आमी क्रिस्तांव शेळमोडे जावचें न्हय खंय. न्ही गे? वी आर नॉट फ्रोजन पीपल बट वी आर चोजन पीपल. आमी विंचून काडिल्लीं, आमी अभिशिक्त जाल्लीं, आमी पवित्र परसा. देखून आमी शेळमोडे जावचें न्हय. ह्या दिसांनी पावस येवन आमी इल्लेशें थंड जाले. हांव निरंतरी पावसा वरवीं आमकां इल्लेशी कितें जाता, ह्या दिसांनी इल्लेशें खंय गेल्यार निसरतात. वारी जागृत रितीन आमचे पांय सांबाळीचे पडटा. पूण आमी केदाळा सोमया सांगात आसांव, आमी बळवून जाता, आमी अस्कत न्हय. देखून साम पावलो कोरिंतकारांक बरोवन सांगता, वेन आय एम वीक देन आय एम स्ट्रॉंग. केदाळ हांव अस्कत, तेदाळ हांव बळिश्ट जाता. कित्याक माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. म्हजी कृपा तुमकां आसल्यार पुरो. कोणाची कृपा आमचे थंय आसा?
जेजूची कृपा आनी ती जेजूची कृपा पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां फावो जाता. देखून देवाची कृपा पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां फावो जाता. देखून देवान आमकां बियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. देखून केदाळय म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमकां निरासपण भोगता आसतना ही उतरां आमच्या मोती काडचीं. आमकां बियोंक करता तो आत्मो पवित्र आत्म्यान दिवना, बागार मोगाळ समजोवचो आत्मो, स्वानियंत्रीत आत्मो आमच्या काळजा मनान घाला. देखून आमी सदांच धैर्य दिवच्या त्या सोमया सांगाता आमच्या जिविताचीं पावलां चलोवंक हांवें आनी तुमी प्रयत्न करीत जाय. सांत पावलो फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 वळ 13 आमकां सांगता, म्हाका बोळ दितेल्या सोवें सर संगती हांव करूंक सांगता. आमचें बोळ गटाय येवचें सोमयात आवन हें आमकां पवित्र आत्म्या मुखांतर फावो जाता. पवित्र आत्मोंचो आमकां हें बोळ गटाय समजोणी कितें आमकां गरज आसा ह्या जिवितांत तें सगळें दिता. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता, जर तुमकां कितेंय उणेंपण भोगता जाल्यार तें देवा लागीं तुमी मागा, पवित्र आत्म्या लागीं मागा, आनी तो पवित्र आत्मो सताचो आत्मो तुमकां कितें गरज आसा तुमच्या जिवितांत उणेंपण आसा तें भरती करतलो. पूण साबार पोटी कश्ट आनवारां येता आसतना आमी त्या पवित्र आत्म्याची ससाई मागोवंक प्रयत्न करीन हांव जावंक पुरो. पूण उडास दवरी आसताव न्हू अरी एक आमच्या कश्टांच्या वेळार त्या सताचो आत्मो पवित्र आत्म्या सरशीन आमी ह्या आमच्या मागण्यांत आमकां तिरासण नातल्या वेळार मागोवंक कश्ट भोगता आसतना जिविताचे समस्ये फूड करूंक म्हाका आनी तुमकां कश्ट भोगता आसतना मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी ह्या जेजूच्या पवित्र आत्म्या सरशी तस्सो पवित्र आत्मो आमकां आमचें जिवीत पवित्रायेन जिवंक आदार दिता. तर थोडी मिनटां मावून रावया, त्याच पवित्र आत्म्या खातीर जेजूक आमी अर्गां दिवया आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन आमकां दिल्लें तें क्रिस्तांव जिवीत मोगा माई पासान जिवोवच्याक जेजूची कृपा मागया. तस्सो पवित्र आत्मो आमकां ताच्या सक्तेन भरता. तर ह्या घडये आमकांच आमची थोड्यो विनवण्यो त्याच पवित्र आत्म्या मुखांतर जेजूक समर्पून दिवया. आमची जबाब जावं दी, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, सदां तुका विश्वासी रावोंक सोमया तुज्या सक्तेन बरो, सगळ्या काळजान आत्म्यान सक्तीन आनी मनान तुजो मोग करूंक, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, तुजे उपादेश पाळूंक, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, इगर्जमतेचे कायदे पाळूंक, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, एकामेकाचो मोग करूंक, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, बरें विंसूंक आनी वायट सांडूंक, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, कुटुंबाचे मागणे सदां करूंक, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, तुजें पवित्र उतार दिसपट तें वाचून नियाळूंक, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, बेसाचे कायदे पाळूंक, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, एकामेकाची सेवा करूंक, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, पवित्र सभेंत आसची जबाबदारी पाळूंक, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, त्याग सॅक्रिफीस करून पवित्र सभेच्या मिसावांक आदार दिवंक, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, शेगुणी बावाडती जिणयेंत येरांक देख जावंक, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, बावाडताची सारकी जाणवाई जोडूंक, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, पवित्र सभेंत सेवेचे मुखेली जावन परजळूंक, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, तुज्या संस्कारांनी बावाडतान आनी भक्तीन भाग घेवंक, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, पदका विरोध झूज मांडून पदकाक मोरोंक, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, बरे जिणयेन बावाडत परगटूंक, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, पवित्र सभेंत जिवाळ आसूंक, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, पवित्र सभेच्या एकवटा पासत वावरूंक, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, तुज्या मोगा खातीर जिवंक आनी मोरोंक, सोमया तुज्या सक्तेन बरो, आमकां बरो आनी धैर्यादीक बावाडती कर म्हूण सोमया तुज्या सक्तेन बरो.
आमची सगळी मागणी आनी तेसावां जेजून शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उबारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस, आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तुमी दयेकन दिंबी घाला. आमच्या जिविताचें समर्पण आतां आमी करया. पवित्र आत्म्या विशयांत इल्लीशी समजोणी आमी जोडली. तस्सो पवित्र आत्मो आमकां ह्या वेळार ताच्या कुरपेन सक्तेन बरोवंक वेता. तर आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक आमी फुडें सरया. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या घडये हांगासर ह्या पून तळाक आमी जायते इरादे घेवन आयल्या. तस्सो पवित्र आत्मो आमकां ताच्या सक्तेन भरता, कुरपेन भरता. आमचे थंय आसलें बेबिरांत तो पयस करता. तर ह्या घडये आमच्या जिविताचे हर एक घडयो ताका समर्पूंक आमी प्रयत्न करया. आमचे दोळे आमी धांपया. साध्य जाता जाल्यार आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. त्याच पवित्र आत्म्याची कृपा ह्या घडये आमी मागता आसतना, देवा पवित्र आत्म्या तूं आमचेर देवोन ये. आमचे थंय आसचें भिरांत, ना समजणी, निरासपण सगळें तुज्या हातांत समर्पून दिता हांव पवित्र आत्म्या. आमचें जिवीत कोणा खातीर आज आमी मागता म्हूण बसावन ह्या पून तळाक आयिल्ले हांव तांचो सगळ्यांचो उडास काडया. तुमचेंच जिवीत ह्या घडये जेजूच्या हातांत समर्पून दिया. ताका उलो मारया. केदाळ आमी जेजूच्या पवित्र आत्म्याक उलो मारता, तो सगळें आमचें जिवीत पवित्रपणान सांबाळूंक कृपा दिता. एक नवी मनशां आमकां दिता, एक नवें काळीज आनी नवो आत्मो आमचे थंय रोसून दी म्हणून आमी आज त्याच पवित्र आत्म्या लागीं मागया. आनी गीत समर्पिता म्हणून आमी गायता आसतना आमी मौनपणी तें गीत आयकोवया आनी आमच्या जिविताचें समर्पण करया. समर्पितां जेजू, मुझे जिवीत सांडून पातकी जिणे, नितळ म्हाका कर. गे सोमिया गे तूं म्हाका, काळीज मुझे दिता तुका. गे सोमिया गे तूं म्हाका, काळीज मुझे दिता तुका. आमचे कश्ट, संवसारीक कुशालयो, आमची अस्कत काय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, त्या देवा पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक आमी उबारया. आमच्यो पातकाच्यो समायो, आमच्या थंय आसची पातकाची मुळां ती सगळीं देवा पवित्र आत्म्याक समर्पून दिया. जिणयेंतल्या घडीतांत एकसुरो हांव जाला, निराशपणांत हांव आसा. तूंच म्हजो बरवसो, दी तूं म्हाका आसरो, बुजवून म्हज्या म्यासो. समर्पितां जेजू, मुझे जिवीत सांडून पातकी जिणे, नितळ म्हाका तूं कर. गे सोमिया गे तूं म्हाका, कुठां मुझे दिता तुका. गे सोमिया गे तूं म्हाका, कुठां मुझे दिता तुका. आमच्या जिविताची सर घडितां, कोडू घडितां, आमच्या जिणयेची सोलवणी, आमच्या जिणयेन कितें असाध्य म्हूण आमकां भोगता तें सगळें
आमची आर्थिक अडचणी पिडाशिडा सगळें जेजूच्या पांयां आमी समर्पून दिवया. संसारी कुशालाय सोम्या आंबुल्लो तुका विसरून जियेलो. पातकाच्या जाळांत हांव सांपडो आसा सोम्या काकून मुझे तूं दाखय. गे सोम्या गे तूं म्हाका काळीज मुझे दिता तुका. गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मुझे दिता तुका. गे सोमिया गे तूं म्हाका कोठा मुझे दिता तुका. गे सोमिया गे तूं म्हाका कोठा मुझे दिता तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. मौनपणी कोणा खातीर आमी मागता म्हूण बसावन आयले हांव तांकां सगळ्यांक जेजूच्या पांयां समर्पून दिवया. ह्या पावसिल्या दिसांनी आमी आसाव. देव आमकां राखून व्हरून दी प्राकृतीक विकोपांत तावन प्रत्येक जावन प्रकृतीच्या विकोपा वरवीं कस्तो नासच्या हांव आमच्या भावा भयणींक सावकासाय लाबोवन दी म्हूण मागया. नश्ट जाल्ल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशां तावन तो नश्ट भरती जावं दी म्हूण मागया. हांगासर आसच्या भुरग्यां खातीर आमच्या कुटुंबांनी आसच्या भुरग्यां खातीर युवा जाणांक जेजूच्या हातांत आमी समर्पून दिवया. तसो जेजू आमच्या युवा जाणांचें जिवीत नंदन करून दी. विविध रितीच्या वायटांक वायट सक्तेंक वळख जाल्ल्या सर आमच्या भावा भयणींक जेजूच्या पांयां आमी समर्पून दिवया. तसो पवित्र आत्मो तांच्या जिवितांतले बांदपास काण व्हरून दी आनी तांकां पवित्रपणाचें जिवीत जियोवच्याक आदार दिवं दी म्हूण कलतेपणी मागया. आमच्या कुटुंबांत हांव ह्या दिसांनी देवाधीन जाल्ल्या सर कुटुंबाच्या सांद्यांक आमी जेजूच्या हातांत समर्पून दिवया. बरो देव तांकां सासणीक विशेव दिवं दी म्हूण मागया. एकामेका खातीर आमी मागया. म्हज्या उजव्याक म्हज्या दाव्याक म्हजो भाव म्हजी भयण आसा तांचे खातीर एक ल्हानशें मागणें आमी भेटोवया. अशें आमी एकामेका खातीर मागोवन पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बरोवन आमकां दिल्लें तें मिसांव उर्बेन करूंक तसो जेजू आमकां आदार दिवं दी म्हूण मागया. सोम्याचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकांच आमी आयतीं करया. देवोडा सक्रामेंता सष्टांग नमन करूया. उर्विल्या त्या कृपा बोधला नव्यो रिती आदार्या. सलवोन्मेच्या हस्कत विश्व्या बाबाताचे ओळ दिव्या. जशें बापाक तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जाव. पदवी महिमा ससना ससना एका साळ्या वसिता.
दुःखा दोगांच्या स्पिरितान समसमीना वाढता प्रार्थुया. ये देवा विचित सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय निराश करताय सासनाच्या सासना. आमेन. मोगाचनो ह्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या इराद्यां खातीर आमी मागया. देवादीन एव्हरेस्ट डिसोजा पासोतो लाविना डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो. देवादीन पॅट्रिक सल्टानाच्या 15व्या मरणाचो उडास काडन. सेलीन सल्टाना फेरार. हेलेन डी अल्मेडा पासोतो देवादीन पीटर डी अल्मेडा सांबोस्त्यां वाडो. डॉक्टर जॉबिन्स जोस अर्गां सावन केरळा. घरच्या आल्मां खातीर नाताल पेर्नाडीस सान जुझे वाडो. नाताल पेर्नाडीस अर्गां सावन सान जुझे वाडो. देवादीन जोसेफ एपोलिन लोबो हांचे पासोतू स्टॅनी लोबो आनी कुटाम बागेवन कुटमा वाडो. ग्रेसी कार्डोजा अर्गां सावन सान लॉरेन्स पयलो वाडो. घरच्या आल्मां पासोतू जोसेफीन वेगास नित्यादार वाडो. देवादीन सिसिलिया डिसोजा पासोतो लेस्ली डिसोजा आनी कुटाम सांबोस्त्यां वाडो. लाइनाल पिंटो अर्गां सावन बचपे. देवादीन जाल्ल्या आमच्या भावा भयणींक सासणीक विशेव आमी मागया आनी आमच्या एकामेकाच्या इराद्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. तुझ्या वेची देण्यात सोम्या इथे पाटी आम्ही देव. भोगान तुझ्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय. राखलाय दयेन तुझ्या काळजा मनान आमकां तुवें एकवट आयलाय. गोपान क्रिस्ताची सोच्या वरबेन तुका नावाडटा सोमिया. बिनवाशीं काळजान उपकार मानता. चिन्येंत आमच्या तुझ्या वेची देण्या सोमिया किथे पाटी आमी देव. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. शांती तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणींनो, आयची वाचपां आमकां सांगतात आमी कितें वमतां तें चलोवतां. दुसऱ्यांक कांय लवंक ना. भात वंपल्यार गोव लवोंक जाता गी गोव मेळना, भातच मेळचे. पणसारुकार आंबे जायनात. कोणाच्या आपणे घरा जाल्यात जाल्यार रात वयर गेली येता. म्हाका रूख पळयचे येवन घरा. कोणाच्या घरा म्हणे जाल्यात गी ना.
आमी कितें करता पळय ताकाच प्रतिफळ मेळटा. बरें केल्यार बरें मेळटा, वायट केल्यार वायट मेळटा. आनी सर्तेक आमी प्रसंगा वेळार समजून घेता. तर आयच्या दिसा आमी बरें करूंक प्रयत्न करया, आमच्या जिवितांत बरें करया आनी देवाची आशिर्वादां ताचे तोन बरेंपण आमी जोडून घेवया. फाटल्या जिवितांत सबार पोटी बरेंपण करूंक आमी विसरल्ल्या खातीर, बरेंपण करच्याची चड पाड केल्ल्या खातीर, देवातावन आनी मनशातावन पयस गेल्ल्या खातीर आतां आमी देवा लागचें बक्षणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवन सदांच सांकवार मरियेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. सर्वेस्परा तुझे पवित्र सभेक आत्मीक पोशण दिवंक सांजुवांव पावल दुसऱ्याक सताच्या आनी प्रिती मोगाच्या आत्म्यान तुवें भरलोय. आयच्या ह्या नोवेनाच्या दिसा आमचे बसत ते करतात ती विनाती मानून घेवन ताची देखी प्रमाणे त्यास सताक वेंग मारूंक आनी प्रिती मोगान जियोवंक आमकां कुरपा दे. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. ओझेया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, रायांक तांणी नेमल्यात पूण म्हजे कुशे विरोध, फुडाऱ्यांक तांणी विंचल्यान पूण म्हाका कळीत नासता. आपल्या रुप्यांनी आनी भांगारांनी आपणा पासून तांणी मुर्ती केल्यात पूण तांच्याच नासाचे कारण तो जातल्यो. समारिया तुज्या वस्त्राचो हांव तिरस्कार करता, म्हजो राग तांचेर पेटला. आपणाकच निर्मळ करूंक आनी कितलो काळ तांकां जाय. ते वासरू इस्रायेलांतावन आयिल्ले, एक कसबी वावराड्यान ते केल्ले, ते बिलकूल देव न्हय. समारियाच्या वस्त्राचे कुडक्यान कुडके जातले, वारें ती ओमतात देखून वादळ ती लुंवतली. कणसानांतलो गंव पीठ दिना, दीत जाल्यार परकी ते ग्राशितले. एफ्राइमान आपल्या पातक्यांच्या प्राजिता खातीर वेदी वयर वेदी बांदल्यो, पूण त्यो वेदीस एक पाताक जावंक पावल्यो. म्हज्या धर्मशास्त्रांतले कितलेय कायदे हांव ताका बरोवन दीन जाल्यारय आपणाक ते परके म्हूण एफ्राईम लेखतलो. बलिदानां ती भेटयतात आनी मांस ती खातात, पूण सर्वेस्पराक ती बलिदानां मानवनात. तो तांच्या अपराधाचो उगडास करतलो आनी तांच्या पातक्यांक क्यास लायतलो. ती परतून इजिप्ताक वेतली. देवाचे उतर
इस्रायेलाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराचे विश्वास दवरा इस्रायेलाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराचे विश्वास दवरा आमचो देव सर्गार आसा आनी ताका जाय तें सगळें तो करता पूण अणभवात्यांची भुमी रुपया भांगाराची मनशाच्या हातांनी घडलेली ती इस्रायेलाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराचे विश्वास दवरा तांकां तोंड आसा तरी ती उलयना तांकां दोळे आसात पूण तांकां दिसना तांकां कान आसा तरी तांकां आयकोवची सकत ना तांकां नाक आसा पूण तांच्यान उंगोवंक जायना इस्रायेलाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराचे विश्वास दवरा आतांनी तांच्या आपडूंक जायना पांयांनी तांच्या सोलोंक जायना तांचे घडणार तांचे बरी जातले तांचेर विश्वास दवरलेली तांचेच बरी जातली इस्रायेलाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराचे विश्वास दवरा इस्रायेलाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराचे विश्वास दवरा उद्गारा उबे रावया बरो गवळी म्हणटा सोमी हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी ते म्हाका वळखता हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू आनी ताचे शिस भायर सरतना थोडे जण देंवसार लागलेल्या एका मोन्याक ताचे सरसी हाडन आयले देंवसाराक ताणें दंडयतस मोनो उलोवंक लागलो लोक सगळो विजमीत जावन म्हणालो इस्रायलांत असलें केन्नाय पळोवंक मेळिल्लें ना पूण फारिझेव म्हणूंक लागले देंवसाराच्या मुखेल्याच्या बळान तो देंवसार दंडयता अशें जेजू जुदेवांच्या सिनागोगांनी शिकयत देवाच्या राजाची बरी खबर पासारीत
आणि हरी एक तराची पिडा शिडा गूण करीत सर्व शहरांनी आणि हळ्यांनी भोंवतालो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कणवळायेन भरलें. कित्याक गोवळी नतल्ल्या बकऱ्यां बरी ते घुस्पडोन भिजुडले. देखून जेजू आपल्या शिसां लागीं म्हणालो, पिकावळ यथेस्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धनिया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. देवाचे वतन वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आनी भुरग्यांनो, आसात न्ही भुरगीं? आयचें पयलें वाचप होसेया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें विंसलां. पट्टूक आमकां 16 जाण प्रवादी पवित्र पुस्तकांत आसात. 4 जाण व्हड प्रवादी म्हणटात, मेजर प्रॉफिट्स. तांणी कश्टांच्या वेळार आनी कश्टांच्यो प्रोफेसी केल्यात आनी तांचो थोडो भाग तांणी बरोवनी घाला. तांकां मेजर प्रॉफिट्स म्हणटात. आनी 12 जाण मायनर प्रॉफिट्स, ल्हान प्रवादी. तांणी प्रवादपण केलां, सबारांनी तातूंत बरोवंकूच ना आनी कोणेंय बरयलां. आनी थोड्या काळाक मात प्रवादपण केलां. आनी त्या मायनर प्रॉफिट्सा पैकी होसेया एकलो. ताणें 28 वर्सां प्रवादपण केल्लें. 750 BC तावन 722 BC पर्यंत, 28 years. आनी ताच्या प्रवादपणाच्या सुरवेर सिच्युएशन कशें आसलें म्हण सांगल्यार मात्र प्रवादपण केल्लें कित्या खातीर केलें म्हणून अर्थ जाता. इस्रायल परजा देवान विंसलेली परजा, ताच्या मोगाची परजा. ताणें विविध सल्ले केल्ली परजा. आनी हर एका सल्ल्यांत हांव जातलो तुमचो देव आनी तुमी जाताल्यात म्हजी परजा. आनी देव जावन हांव तुमकां विश्वासी रावतलो, त्या देखून परजा जावन तुमी म्हाका विश्वासी रावत जाय. देव मनशाक विश्वासी रावलो, ताणें मनशाक राखलें, सांबाळलें. पूण मनीस ताच्या पातकां निमती, बंब्या पुजा निमती, अन्न देवाच्या सळावळी निमती देवातावन पयस गेलो. आनी त्या वेळार देव तांकां शिक्षा लायता. अरण्यांत देवाच्या विरोध तांणी पुरपुरले, म्हणजे मैजेच्या विरोध पुरपुरले. आनी थंयसर कितें घडलें? त्या अरण्यातावन 40 वर्सां तांकां रावचें पडलें. अरण्य ल्हानशें, तांकां भायर येवचें कशें म्हण कळलें ना. एक. दुसरें, देवाच्या विरोध पुरपुरले. आमकां कळलें सद्दां हेंच मानना मानना मानना. सकाळीं उठून सांजेर तेंच. सद्दां लोणचें नुस्तें. पण आज आय लोणचें? आज एक दुकरां मास, फाल्यां बकऱ्या मास, दुसरीं पाकवणां, पोडी भाजिल्ल्यो, 10 वरांचेर आंबाडे, तें बरें जायचें. हांकां हांवें सद्दां मानना आनी नितळ उदक तितलें पुरो गे. पुरपुरले देवा विरोध पुरपुरले आनी आयले सोरप सापलें. केदाळां इस्रायल परजा पयस गेली देवातावन, त्या वेळार देवान शिक्षा दिवन परतून फाटीं हाडले. हीच जावन आसा सगळी चरित्रां. थंयसर परतून सिनाय पर्वता म्हणसर गेले कशे एकन कुशेन. आनी मैजे वयर गेलो आनी बंबा पेजा सुरू केली. भांगराचें वासरू गेलें. तुमचो आमचो देव. भांगराच्या वासराक म्हणाले, आमी सक्कट दुसरे देव प्रेजेन्ना, तुमचो देव. कित्याक भांगर भारी मोल अदीक. भांगराचें वासरू करून ताच्या फाटल्यान नाचोंक सुरू केलें. परतून शिक्षा मेळ्ळी. मुखार येता आसतना
उरलेल्या मुकल्याने रायांनी थुंडू राया आले पुरा ताणी हांकां धर्न परतून गुलाम केले. अशेंच मुंदरसून चरित्र जावनूच आसा. आतां हांगासर हाणें प्रवादपण करता आसतना इस्रायल प्रजा समृद्धेच्या वाटेर आसली. आतां पयशे जाल्ले, जाय तितलें खावंक जेवंक आसलें, आतां पयशे जाल्ल्या घडले, जावं तितलें खावंक जेवंक आसलेल्या घडले, बरे मुस्तायकी आसलेल्या घडले. कितें करता आमी देवाक विसरता. केदाळां पोटाक खावंक ना, शिकपाक पयशे नात, घालूंक बुस्तायकी ना, खंयचीय मोलादीक हाडूंक साद ना, फ्रिज्जी गिज्जी कांय ना. आमकां देवाचोच आदार, देवूच आमचो आदार. देवा लागीं आमी मागता भलायकी दी देवा, वखदाक पयशे नात, भलायकी वस्तूर कोणाचें म्हणी बरें आसल्यार कोणें दान दिवंक देवा लागीं मागता. आनी पयशे आसल्यार पळयता तूं कितलो व्हडलो म्हणून हांव पळयतां. 50,000 खर्च जाले रेवण्णी, केस फायल करता. 5 लाख गेल्या रेवण्णी म्हजे लागीं, असले पुरो गेल्या रेवण्णी. तुका हांव बुद्ध शिकयतां. हे पयशे आसल्यार मात. पयशे नातलो मनीस तशें म्हणटाय, वस्तू नातलो मनीस तशें म्हणटाय. तूं तोंड दापून उगेत रावता, सोंसता. पूण हो काळ इस्रायल परजेचो पयशांनी अधिकारांनी भरला. कोणाची म्हाका गरज ना. म्हजो देव म्हजे पयशे, म्हजो देव म्हजी आस्तबदीक, म्हजो देव म्हजे वस्तू भंगार शिंगार. आनी त्या काळार अजय प्रवादी येवन प्रवाद करता. वारें ती वमतात. इस्रायल प्रजा आतां हंकारान बुडोवन वारें वमता. वारें वंपल्यार काल जाता, बरो पावस येता म्हणजे त्या फर्स्ट क्लास पावस आतां पळोवन आसा सद्दां. आनी ह्या पावसा वेळार 2 रितींनी वादळ येता. एक आमी पळय हांगा थंय कोंडून घालता न्ही, उदक वेच्यो वाटच बंद केल्ल्या घडले वादळ येता. दर्याक वचून मेळाच्या उदकान ते मेळोवंक सोडिना आमी. आमच्या स्वार्थ निमती सुमार तळी पुरो येवन बांदपा आमी बांदल्यांत. आशिल्ले जागे पुरो कॉन्क्रिटीकरण जालां आनी डामार जाला. पयलीं डामार आशिल्ले, कॉन्क्रीट आशिल्ले. मलगड्यां कडेन सारता हांव ना, उदक जाय तितलें जिरतलें, त्या देखून आमकां जाय तितलें मेळटलें, उरतलें, मुखल्या जनांगाक पावतलें. पूण आतां वळता. पूण खंय वळटा. आतां थोडें पळयल्यार पळय थंय केत्ती काडलो आसा. केत्ती कालच्या वयल्या कुशीन व्हडले बुराक काडल्यात. बुराक काल्याक फातर जाय आमकां, बरें काड दवरल्यात. ते वयर कोणी येतलो पळोवना. येतलो केत्ती काल वाटेर मात पळयलां आमी. त्या फोंड्यांनी थंयसर फातर काडल्यात, व्हडले कॉरी जाल्यात, तातूंत उदक स्टॉक जालां. खंय वेचें उदक वयर येताय, वयर तावन सकयल पडलें आनीक सकयल वचचे शिवाय वयर वचोंक जायना. ना तर सायडीन वचचें. तें देखून सायडींतल्यान येवन केत्ती कालांतल्यान वता सकयल. आमकां मारक आमचो पाड जाता. आमी हे दळप सर कशें उदक येता, कितें येता पूण मात चिंता वयर तावन. कारकोळान गुडो पडलो, व्हडलो, थोडीं वर्सां जालीं. धांवन आयलो गुडो, गुडो धांवन आयिल्लें गुत्ता कोणाकी थंय वचून पळया. तितल्या पयस आशिल्लो गुडो येवन हांगा पडाचें जाल्यार धांवन आयलो. कित्याक गुड्या थंयसर आशिल्लें उदक वेच्यो वाटो बंद जाल्यो, उदक भितर जिरलें आनी लटून दिलें. पुरा येवन पडलें इगर्जेच्या त्या मुखल्या बांदपाच्या कट्टणाच्या टेम्पररी केल्ल्या कट्टणाचेर आनी पुरा नाश जालें. ती एक रीत. वेचें उदकाक आमी आड करचें आनी अशें आमी आमचोच नाश करचो. दुसरें, बरो पावस पडटना बरें वारें येत जाल्यार आवर येता. मलगड्यांक गुत्त आसा आवर कशें येवचें म्हणून. कित्याक पावस वचय न्हंयक, पडलेलें उदक वळसय, वळातावन तोडाक तावन वळाक, वळात तावन न्हंयक, न्हंय तावन सागोराक. तें देवाचें नियम. पूण आमच्या नियमा प्रमाणें आमी तें आयकना. आमच्या नियमा प्रमाणें उदक वळोन वचत जाय, नितळ जागो जाय म्हाका. तें वर्कआवट जायना. देवाच्या नियमा प्रमाणें जायचे शिवाय आमच्या नियमा प्रमाणें जायना. हो संवसार रचुल्लो ताणें, आनी तूं असलीं नियमां केल्लीं ताणें, ती मोडूंक गेल्यार
आमी परिणाम बघता उदक वळता आसतना वारें पाटी मारत जाल्यार आनी सगळी रात एक दीस वारें आसत जाल्यार तें वारें आमकां आवड हाडटा. इस्कॉलाक वचोंक जायना, सरकार रजे दिता, कित्याक आवड आयलां. आनी आयच्या सुवार्थेंत आयच्या पयल्या वचपान सांगलेल्या प्रमाणे ती वारें वमतात देखून वादळ ती लुंवतली. 17 सांगता होजया प्रवादी, इस्रायल प्रजा आतां वारें वमता आनी वादळ ती लुंवतली. जरी तरी बरें तूं वमताय, बरें तूं लुंवतलोय, खोटें तूं वमताय, खोटें तूं लुंवतलोय. वंपल्ल्यांचो आमकां मेळटा. पळया, आंब्याचो रूख ताची पार आमी वंपल्या, आतां रूख जाता. रूख जाल्ल्या उपरांत आंब्या रूख. आमी काल चिंताव व्हडले व्हडले आंबे जाताले, मस्त आंबे जाताले, ताच्या बदला चिक्कू जाले. कोणागेर आंब्या रुखार चिक्कू जाल्यात गे ना जाले म्हण चिंत्या. हे बारी विशेश ना, चिक्कू जायनात. आंब्या रुखार आंबेच जावचे, काट आंबे जावन ती चान्स आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी अण्ण घालतना फार खंयच्याची म्हूण गोतून आतल्ली, आतां कळ्ळी व्हडली आसा म्हणून अण्ण आयले हांव. तोता बरें म्हण चिंतल्ली, आतां पळयतना म्हूण नापपा जाल्यार जावं दी. कितें खंयचोय एवढा आंबो जाला म्हणल्यार खंडीत. आंब्याच्या रुखार चिक्कू जायना आनी चिक्कूच्या रुखार चिक्कू गडाय घालिना. गडाय घालया कोणागेर चिक्कू रुखार ना. खेळबो पणस दिना आनी पणसा रुखार अणस जायना. काजूचो रोग जिगूचो दिताय, जिगुजेच्या रुखार मात काजू जिगुजेच्या रुखार जिगुजेच जावचे, काजू जायनात. आनी जिगुजेच्या रुखार बिंडां जाल्लीं खंय म्हणी गोत्ता ते कोणाकी ना. प्रकृतीचे नियमा प्रमाणें जाता. त्या रुखार ती वस्त बरें कर नीट केलाय जाल्यार तिगे व्हड जावंक पुरो आनी रुचीचें जावंक पुरो. हीट घालनातल्यार कळालें जाता आसतनाच सकयल पडटा. उदक कोण घालतात? उदक ना न्ही, सकले न्ही. पावसांत ಮಳೆಗಾಲ ನಾವು ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಭಟ್ರು ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಭಟ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ತತ್ವಾರ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡಪ್ಪ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲ ತತ್ವಾರ. ನಾವು ಆಮಿ ಮಂಗಳೂರುಗಾರ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೀರ ಸಾಗರ ಭಟ್ರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಅಂತ ನೀರಿಗೆ तत्वार ना. पळया आमची गत इतले देव पावसाचे उदक आमकां दिता आनी आमी वसोंदी वळोंक सोडटा. धरणी बंदा जिरयना आनी हाचो परिणाम जावन एप्रील मे अंत नातलेल्या वेळार अयो मुन्सिपाल्टीचें येना, पंचायत येना, टांकी हर एक दिशी येना, बिली 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 मुतुल्ले भशेन पडटा जालें. उद्दुस जाता. आमच्या करण्या प्रकार आमकां इनाम मेळटा अशें म्हणून आयचें पयलें वाचप सांगता. करण्यो आमच्यो बऱ्यो आसा जाय, उतरांच्याकय बरें आसा जाय. थोड्यांची उतरां बारी बरीं आसात, करणी मात बारी कोट्यो. कतनी मीठी कांडसी करणी विशकी लॉय, कतनी ताची करणी करय विशबी अमृत होय. कबीराचे दोहे तातूंत एक वाचल्ले म्हाका उडास आयलो. कतनी मीठी कांडसी, अबा तोंडांतलीं उतरां रसाळ उतरां, गोड गोड उतरां. करणी विशकी लॉय, करण्यो मात्र विकाच्यो गुळयो. कतनी थज करणी करय विशबी अमृत होय. उलोवचें बरं बंद करन, करण्यो बऱ्यो केल्यो जाल्यार वीक आसल्ल्यांच अमृत जाता तशें म्हणटा.
त्या देखून आमी आमच्यो खरण्यो बऱ्यो जाय म्हणून आयचें पयलें वचप सांगता. दुसऱ्या वचपान आमी पळोवचें जाल्यार 6 मत्तेवाच्या सुवार्थेंतलें आमी विंचलां. मोन्या देंवसाराक धांवडायता. मोन्या देंवसाराक धांवडायल्ले घडले फस्ट रिएक्शन कोणाचें? फरिसेवांचें. वो बेलझबलाच्या मुखांत धांवडायता. म्हणजे वो बेलझबलाचो सुसीस, वो एक देंवसारच. पयलें रिएक्शन. बारी व्हडलो मनीस. ताणें केल्लें बरें एप्रिशिएट करूंक गोत्तू ना. ताच्या बदलाक सोदून काडचें खाली म्हणी मिस्टेक आसा गी म्हणून. आग्र्याक वर्णाचें नीब म्हणून एक सांगणी आसा. घडये आगोंक जाता. वर्ण केल्लें न्ही तें. वर्ण केल्ल्यान तशें आग्र्याक वर्णाचें नीब म्हणटात. त्या देखून हांगासर पळया, ताणें मोन्या देंवसाराक धांवडायलो आनी तो उलयलो. तो बरो जालो. बरेंपण केलें देवाकार आमच्या बदलाक. तो बेलझबला मुखांतर केलें ताणें. कोणा मुखांतर केल्यार कितें? बरेंपण जालें न्ही. कोण बरें करता ताका एप्रिशिएट करी जायच. बरेंपण देंवसारांतावन जालें जाल्यार आमी एप्रिशिएट करी जाय. देवातावन जालें जाल्यार एप्रिशिएट करी जाय. SC ST ताणी बरेंपण केलें जाल्यार एप्रिशिएट करी जाय. बोटान केलें जाल्यार आमी एप्रिशिएट करी जाय. बरें तें बरें. हें आमकां आयचें सुवार्थेचें पयलें वाक्य सांगता. मोन्या देंवसारा बरें केल्ल्या वेळार ताणी जेजूक आनीक डावन करूंक पळयलें. मुखार आनीक तेच आयच्याच वाचपाक आमी मुखार गेल्या जाल्यार गोवळी नातलेल्या बकऱ्या बरी ते घुसपडोन बिजडले. जेजू येता ताच्या फाटल्यान धांवन येताले. कित्याक? तो अजापां करता. कांय म्हजी भलायकी येयल्ली बरी जायत कोण ना. कांय आमच्या घरांत असली हार मारिल्ली म्हजी आवय आसात, तिका कांय बरें करीत कोण ना. पेद्रोची सासूमाय तापान न्ही दिल्ली. हांव पण बरी जाता कोण ना म्हणून तिच्या वतीन आसलें. ती बरी जाली. सबार जाणांक ताणें बरें केलें. आरेकारांक ताणें आंतुळना समेत उठ म्हण सांगलें. खाटये समेत चल म्हण सांगलें. थोंट्यांक ताणें बरें केलें. कुरड्यांक ताणें दीस दिली. केप्यांकय कशें केलें. मोन्यांक तांची जीब सुटयली. अशें अजापा उपरांत अजाप केल्ल्या निमती लोक तांच्या फाटल्यान येतलो आनी ह्या लोकांक पळोवन सादो लोक हातांत कांय हाडण्यां आयला, पयशे नात, हाडूंक दिवनात, खाली आयकोंक आनी अजापां पळोवंक आनी अजाप बगूंक आयल्यात. असल्या खातीर हांवें कितें करचें? ताच्या तावन उतरां सुटलीं. गोवळी घातलेल्या बकऱ्यां भशेन ते भिजडोन गेल्यात. गोवळी खंय जावन हाडचे? त्या देखून पिकावळ येतेश्ट आसा, मस्त आसा हांगा. पूण वावराडी मात थोडेच जाल्यात, मुखेली थोडेच जाल्यात. त्या देखून मागा. थंय असले सकट लोकांक तो म्हणालो मागा. पिकाच्या धनया लागीं धाडच्याक ताणें वावराडी, धाडच्याक ताणें मुखेली, धाडच्याक ताणें गोवळी. आनी कसले गोवळी? बरें मार्गदर्शन दिवचें गोवळी, बरें शिक्षण दिवचें गोवळी, निस्वार्थी गोवळी, अनेकल्या बसून चिंतचे आनी अनेकल्याच्या उदरगते खातीर वावरचे गोवळी. तसले गोवळी मेळच्याक मागा म्हणून आयच्या सुवार्थेंत सांगता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी पयल्लें बरें गोवळी, बरें मुखेली जावंक प्रयत्न करचें. आमच्या घरांत एक बरो बापय, खरो बापय आनी बरी आवय. आमच्या शेत सांबारा एक बरो आनी खरो मुखेली आनी बरो शेत सांबारकार. आमच्या वाड्यांत आनी आमच्या फिरगजेंत एक आदर्श व्यक्ती जावन जियोवचें. हे जावन आसात बरें मुखेली आनी बरें गोवळी. तसले आसतीत जाल्यार आज सुमयान सांगलेलीं तीं उतरां सार्थक जातात. त्या देखून आयच्या सुवार्थेच्या उतरांनी द्वारे आनी होसेयाच्या प्रभातपणा द्वारे आमकां मेळिल्लो संदेश आमी घरा व्हरचो
आनी घरांत जी येवचें आनी त्या वेळार मात्र हांगासर येवन करशिल्लो हो थोडो वेळ तो सार्थक जातलो म्हणून हांव चिंतां. आमेन. पोळी आमची बेस्तिलेली सदेणी घेऊन आयल्या खाते पोळी इतर निर्मळ मोनी जेजू आमच्या सम्या संगी जमल्या तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी स्वीकार कर मोगाळ बापा आमकां अर्पीत हांव तुका उंड्या वायना सोवे घे तूं आमकां भर आमचें जिवीत मोगान तुज्या. म्हज्या बाबा भयणीनो आमचें हें बलिदान सर्वपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आतां आमी मागया. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी एक्या पवित्रच्या दवा सरिस्पो देव मानून घेवं. प्रितीच्या बापा तुजे परजेचो हो यज्ञ मानून घे. सांजू हांव पौल दुसरो तुज्या भक्ताच्या नव्यानाच्या दिसा तुजे महिमेक आमी तो भेटयता. ह्या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गोवळ्यां बराबर आमचें दिसा दिसाचें जिवीत तुका मानता तसलो निरंतर यज्ञ जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयेश्यामे करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर्पद्वेदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पौल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक आयचो हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताचे शिकवण आमचें गिन्यान वोच वाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तोते गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर
तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परें जेवण जाता आसतना एक आल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Babar so good, purgatoria. जेजू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेस उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे बरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अवकार मरे देवाचे माये सांगाती, बगेवन जुजे तिचो पती, बगेवन धर्मदुतां, बगेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या शिसांक शिकयलेलें तें प्रार्थन आतां आमी सर्व सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां गाळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्र एकतेल्यांक आमकां तुजे उद्दार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय
आणि सर्व आकांतांतली वाटय. महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सुवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. कितें आमी वमताव तेंच आमी लुवताव म्हणून संदेश दिल्लो जेजू क्रिस्त. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी समेस्तां सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरल्यान बाब म्हाका फावना पूण तुज्या एका अस्त्रांक म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडण रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून. गीत जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. खंयसर वचो हांव, सोदून बरो तुजे लागीं
प्रार्थोया. भो मोगाळा बापा, सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताचो उडास करून या दैवीक जेवणात आता आमी वांटो घेतलो. या खालत्या उंड्या आनी दाखवायनाच्या रूपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच सरकार कुणानी न्हय, पूण तुकाच रूप बगून आमकां मेळ्ळें अशें कर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मिसाचें बलिदान संपलें. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान ताची सुवार्ता जियोंक हांव तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Bonzuwam pał dusria, tam serwotin duga, Krista sarkia poria kolia, Dejvik mokshikaj duamka. Bonzuwam pał dusria, tam serwotin duga, दैवीक मोक्षिकय तूं आमकां. काकळूत आमकां उगडली, चडवणेची महिमा शिकयली. खुर्साचो गोडची जिवितां इंडाक तुज्या दिली व्हड मेलपां. मागे वोंजुवांव पावल दुसऱ्या, सर्वोकीन तुका. क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गवळ्या, दैवीक मोक्षिकय तूं आमकां. सर्गीच्या बापा, बागे वोंजुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र उकारिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा, तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्लें बरी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या न्हू जायत्यो अर्गां उले घेवन हांगासर ह्या पुंतळाक आमी आयल्या. आमचो पात्रोन जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र आमकां लाभिल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. पतीक अवघडांतले राखिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत, कॅन्सर पिडेंत कश्ट नासलेल्या भयणीक दिसपट्टें काम करूंक भलायकी फावो जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत, रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत, एका कुटुंबाचेर वतुल्ल्या सर बेसांवां खातीर एका भयणीक अर्गां दिल्यांत, सुकोन गेल्लीं जानवरां फाटीं आयिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत. आमी एक घडी बरो आमकां मेळिल्ले सर उपकार जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणेन जेजूक समर्पून दिया. बो काकुळदारा बापा, बागेवोन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळत आमी वर्णिता.
ताचे मरी फात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासताव. ताचे बरी बागेवणपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागताव. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या विनंती कर. ये बागेवण जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमोग कर. तुजी बागेवण जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन जायत्यो विनवण्यो घेवन ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात. तुमचे पैकी साबार जाणांनी त्यो विनवण्यो येदोळूच जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळान घाल्यात. त्या विनवण्यां खातीर आतां आमी विशेश रितीन मागया. एका बाळशाक पांयांक आनी पेंकटाक बळ मेळोवन उबें रावोंक आनी सोलोंक साध्य जावच्या खातीर मागलां. पुताक बरी सैरीक मेळोवंक, जाग्याच्या गडीचे समस्ये इत्यार्थ जावंक, परिक्षेन बरे अंक मेळोवंक, घराचें काम अडकळी विणें पोंता पावोवंक, अन्य जातीच्या चलयेची सांगात सोडून क्रिस्तांव चलये कडेन एकल्यान लग्न जावच्या खातीर, एग्री गोल्डांतले पयशे पाटी मेळोवंक, रीण वेग्गी फारीक करूंक साध्य जावच्याक, एका काजारी जोड्या थंय आसलो मनस्ताप सारको जावन कुटुंबान शांती समाधान रास करच्या खातीर, एकल्याची शिरांची अस्कतकाय सारकी जावन मोतीक शांती समाधान मेळोवंक, वाटेचे समस्ये परिहार जावंक, एकल्याच्या आंगार आशिल्ले पोड गूण जावच्याक, एकल्याची कोर्ट केस वेग्गी इत्यार्थ जावंक, एकल्याक बरी सैरीक घरांत शांती समाधान मेळोवंक दोगां जाणांनी मागलां. भुरग्यान सुडाळ्यान उलोवंक साध्य जावच्याक दोगां जाणांनी, पुतान आवय कडेन राजी जावंक, पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावंक, पुतान बऱ्या रितीन काम करूंक, बरी भलायकी मेळोवंक, बरें काम मेळोवंक, मोतींतली नकारात्मक संगतीतावन भायर येवंक, एका भुरग्यान सुडाळ उलोवंक साध्य जावच्याक, कॉलेजी शिकपांत बरें फलितांश, एका तरणाट्याक जर्मनी वचोंक साध्य जावंक, परिक्षेन ताणें बरे अंक मेळोवंक, 7 वर्सांच्या भुरग्याक चुरूकाई मोतीची शिकोवंक बरी मोत, 5 म्हयन्याच्या बाळशाचें MRI नॉर्मल येवंक, कामांत भद्रती आनी सांबाळ मेळोवंक, मालगड्यांत तावन आयिल्ली आस्तीचो वांटो मेळोवंक, आस्थमा आनी एलर्जी तावन बरेंपण मेळोवंक, MD शिकोवंक सीट मेळोवंक, एका भयणीक रीण फारीक करूंक साध्य जावच्याक तेगां जाणांनी मागलां. मोतीची विडा बरी जावंक, गरजा गो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, वायटां तावन निवारूंक, एका स्त्रियेची पाटीची दूख आनी दंबांची पिडा गूण जावंक, भुरग्यान परिक्षेन बरे अंक जोडूंक, दुबईंत बरें काम मेळोवंक, भुरग्याक वोकात नासता जिरवणीचे समस्ये सारके जावंक, एकल्याचो जागो विकून वचोंक, दुबईंत जावयाक बरें काम मेळोवंक, एका भुरग्याची मोतीची बेजाराई उणी जावंक, बरी भलायकी, भायल्या गांवांत कश्टो नासच्या एकल्याक बरेंपण मेळोवंक, कुटुंबा सांगाता ताणें बरो संबंद दवरूंक आनी बेगीनच ताणें फाटीं येवच्याक मागलां. बरी भलायकी आनी मोतीक समाधान मेळोवंक, कुटुंबांतल्या सांद्यांच्या विविध गरजां खातीर मागलां. UK वचोंक इंटरव्यू पास जावंक आनी विजा मेळोवंक मागलां. एका तरणाट्यान भायल्या गांवांत बरें करून शिकोवंक आनी पार्ट टायम काम ताका मेळोवंक, एका कॅन्सर आनी डिप्रेशनांत तावन बरेंपण आनी डायलिसीस बेगीनच आखेर जावंक, ICUंत आसच्या एका भावाच्या बऱ्या भलायके खातीर मागलां. एक तरणाटो 15 वर्सांचो ट्युमर जावन कश्टोन आसा आस्पत्रेंत, ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागलां. एक घडीभर मावून रावया. आमचे इरादे मौनपणी आमच्या पात्रोन संता मुखांत्र सर्गींच्या बापाक समर्पून दिया. तूं आमकां पाव, येवकरिस्ताचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी.
शकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भोगता संगी सर्गींच्या राजान तुझे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणूंक आमकां बाबो जावं आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवंक, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमी आमचे शिकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सुमयाचे नवी आमचो आधार सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफा सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेन संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्तसो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी भवार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार. आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरतां. तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हण मागतां. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भगेवन जुवांव पौल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. भगेवन जुवांव पौल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे सकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन संतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष बगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो. मोगाच्या नो आयच्या ह्या बागी दिसा संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्थबरीत संदेश दिल्ल्या आमच्या पुंशताचे रेक्टर मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्हो बापोवांक तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर हर एका नोवेनाच्या वेळार वाजांत्र केळोवन गायन गावंक आमकां कुमो करचे मानेस्त डेनिस गोंजाल्वीस आनी सर ताच्या सांगात आदार दिवच्या कॉयर मंडळीच्या सर सांद्यांक देव बरें करूं. तशेंच हांगासर डिवायन वर्डाचे हर एका मंगळारा दीस हांगासर येवन विडियोग्राफी करतात आनी तेंच हांगासर चित्रीकरण केल्लें हर एक आयतारा दीस 1.5 वरांक ते टेलिकास्ट करतात आनी हप्त्यांत अनेका दिसाय करतात पूण हर एका ऑफिशियली जावन हर एक आयतारा दीस 1.5 वरांक ते टेलिकास्ट करतात. देखून ही कोबार तुमी हेरांकी सांगोंक हांव उलो दितां. तांणी दिवच्या सेवेक आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. हर एका मंगळारा दीस हांगासर 10 वरार तेर्स आराधन मीस आनी नोवेन आसा. ह्या भक्तीक कार्याक तुमकां सोमेस्तांक आमी वत्तायचें आपोवणें दिता. तशेंच हर एका शुक्रारा
म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सोड न्हू 4:45 वरांचेर तेर्स नोवेन मीस आनी आराधन आसा. आमच्या पून शेताच्या स्टॉलांत तुमकां कोंतां आर्लुक्यो दुंपू आल्तारेक सोबीत आसा थंयसर आनी हेर संगती मेळटात. तुमी भेट दिवची. आज आमकां हांगासर जेवण वदाकसून दिलां मेलरॉय डिसोजा सान जुआंव पावल II वाडो तांकां आनी तांच्या कुटुंबाचेर जुआंव पावल II भरपूर आशिर्वादां वतून दी म्हणून आमी मागता आसतना ताचे बराबर 8 जाणांनी हांगासर मुड्दोम दिवन आमकां आदार दिलां. तांचोय आमी मनापुर्वकी उपकार बावडटाव. जुआंव पावल तांचे खातीर विनाती करून दी म्हणलें आमचें मागणें. आनी आतां आयच्या दिसा जेवण तशेंच मुड्दोम दिवन आदार दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वाडटल्यांव. तांची नांवां सांगलींच तांणी मुखार येवन मनादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्हो बापा तावन मनाच्यो वाती स्विकार करच्यो. आयच्या दिसा आमकां जेवण स्पॉन्सर केलां मेलरॉय डिसोजा जुआंव पावल II वाडो. ताचो आनी ताच्या कुटुंबाचो आमी भरपूर रितीन उपकार बावडटाव. जुआंव पावल II ताची ह्या ताका गरज आसचें सर बरेंपण मागोवन धाडून दी म्हणलें आमचें मागणें. लविना डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो. सेलीन सल्डाना फेरार पीटर डी अल्मेडा सांबोस्त्या वाडो. डॉक्टर जॉबिन्स जोस केरळा. नाताल फेर्नांडीस सान जुझे वाडो. नाताल फेर्नांडीस सान जुझे वाडो. स्टॅनी लोबो बागेऊन कुटुंबा वाडो. ग्रेसी कार्डोजा सान लोरेस पयलो वाडो. जोसेफिन वेगास नित्यादार वाडो. लेस्ली डिसोजा सान बोस्त्या वाडो. लायनल पिंटो बचपे. सर दानींचो आमी उपकार बावडटाव आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटाव. उबी रावात. आतां सेवंकवेच्या जेवणाचेर आमी आशिर्वाद मागतले हांव. सर्गींच्या मोगाळ बापा एका कुटुंबाच्या संद्या भशेन विविध फिरगत जातावन आमी हांगासर सान जुआंव पावल पून शेताक आयल्याव. तेर्साचें देवा साव जातस आराधन करून मिसाचें बलिदान भेटयलें आनी नव्यानांत वांटो घेतलो. हर एक पावटीचें नवें आमकां एक जिवितांत नवें साव जावन आसा. आमकां तें बळान घटायेन भरता आनी आत्मीक धैर्य फावो करता. हांगासर आमकां येवंक तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आज आपणायलेल्या सर जणवाये खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आनी आमी घेतलेलें तें हेरां कडेन वांटून घेतलें हांव म्हणून आमी तुका बसयता. आनी आतां जेवणाचो वेळ जालो. आमचे खातीर तयार केल्ल्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. कोणें तयार केलां आनी कोणें दान जावन तें दिलां आनी कोणें मुड्दोम दिल्यात तांचेरय तुजें आशिर्वाद घाल म्हण आमी मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. तशेंच हांगासर दवरलेल्या ह्या जेवणाचेरय आपलो आशिर्वाद घालूं. Juan Paul II सांतू आधुनिक काळांतलो तरणाट्यांक तूं आपुलबा येसो कुटुंबाक तूं बगरासरो सर्वांक सन्मान वाडलो तरणाट्यांक
तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सन्मान वालो श्रेष्ठ होळी पवेसा बेसो क्रिस्तादार उगडो उलो दिल्लो येवकरिस्ताचो मोक्षी गयलो तूं भाग्यवान मोरयेचो श्रेष्ठ होळी पवेसा बेसो क्रिस्तादार उगडो उलो दिल्लो येवकरिस्ताचो मोक्षी गयलो तूं भाग्यवान मोरयेचो भाग्यवान जुवा पाव दुसरो सांतू आधुनीक काळांतलो तरणाट्याक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सन्मान वालो तरणाट्याक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सन्मान वालो क्रिस्ताचो पाटलाव करून प्रेरण तूं बोक्सांनी जोडच्याक आमकां आदर्शो कुटुंबांनी एकवट जोडच्याक कारण तूं दैवीक आपुलकीचो व्हड भक्त तूं क्रिस्ताचो पाटलाव करून प्रेरण तूं बोक्सांनी जोडच्याक आमकां आदर्शो कुटुंबांनी एकवट जोडच्याक कारण तूं दैवीक आपुलकीचो व्हड भक्त तूं भाग्यवान जुवा पाव दुसरो सांतू आधुनीक काळांतलो तरणाट्याक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सन्मान वालो तरणाट्याक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सन्मान वालो मोगाळ बुधा सोपे आमकां बरे आशिर्वाद देव आमकां भाग्यवान सुवाम पावल दुसऱ्या आम्हा पसत विनंती कर भाग्यन कुर्साचे करवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन